24 hours आमी दवरल्यात. आतां स्कूल मॅनेजमेंटाचेर आसा की तेंच्यांनी कितले मेरेन दवरपाची ती. आमचें अशें ना की आमी फक्त 2 वरां खातीर दवरल्या, कित्याक काही लोकांनी वायफाय स्टार्ट केला आमच्या उपरांत, पूण तेंच्यांनी ती 2 वरां खातीर लिमिटेड दवरल्यात आनी तेका 300 MB कितें तरी युजेबल दवरला. सो आमचे ओपनली फ्री सगळ्यांक जाय तितलो हे यूज करून घेवं शकतात. सो तेका लागून लिमिटेशन्स कांय ना. आमी वायफाय स्टार्ट केल्या ती. आनी खरेंच एक बरें दिसता की आमचे लोकल स्थानीक हांगासर जे वायफायचे आमचे केबल नेटवर्क ओडटात ते लोकल आहा, स्थानीक आहा. सो स्कूल मॅनेजमेंटाक प्रॉब्लम जावचो ना की फाल्यां सगळ्याक कितें इशू जालो, प्रॉब्लम जालो जाल्यार खंयच्यान तरी भायल्यान येतले कोण एजन्सीज आनी ते दुरुस्ती करतले. अशें लोकल आहा. सो एनी टायम तेंच्यांनी कॉल केल्यार 5-10 मिनटान ते हांगासर पावोन ते तेंची प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करूं शकतात. तर सारकीच गरज आसा, कित्याक मोरजे अशा गांवांत की वायफाय मेळना, नेटवर्क मेळना, कनेक्टिविटी ना आनी भुरग्यांक स्टडी करपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट वयता. ह्या काळान सरांची स्कुला खातीर, स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर जी हे स्टार्ट केल्ली आहा ती खरीच बरी आसा. First of all, I would like to say thanks for the organizer for giving me opportunity to express my gratitude toward this function. In this COVID-19 pandemic, studying at home has become very hectic, as there is no face-to-face contact between students and a teacher. Learning online is not an easy task. To learn online, we require proper connectivity, and that is not possible in few rural villages, and few people cannot afford it as it is costly. So here we have a Wi-Fi system which has given by our Srijit Arokar sir. जे कळीचे मुद्दे म्हणजे खरी गरज जी कितें आसा ते मतदारसंघात म्हण किंवा पूर्ण तालुक्यात सुद्धा तेंचे आयज काम आसा. तशेंच हांव चड आभारी आसा. हे वास्तूक सुद्धा तेंची फूल ना थंय पावल्ली आसा. ही वास्तू उबी करतना सुद्धा तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. अशीच मदत तेंच्यांनी फुडें करचे आनी अशेंच जे जो वंचीत समाज किंवा जे गरजवंत आहा तांकां आज कितें जायें हे हेरून ते मदत करता. आमच्या संस्थेचेर तेंचो असोच कृपा आशिर्वाद आसचो आनी जे आज ते कार्य करता म्हणजे वायफाय ही सुद्दां अत्यंत गरज आसली. आज आमच्या टिचरांचे जे प्रॉब्लेम आसले ते हेतूर आज आमच्या कडेन कोणूच येवंक ना हेका, पण जिता आरोलकरान आपूण म्हण हांगा येवन जे हे केल्लें आसा तेचें हांव स्वागत करता आनी तांकां धन्यवाद दिता. उमेद दिसता ज्या भुरग्यां खातीर जवळ जवळ 2 वर्सां टिचरांनी खूब प्रयत्न करून शिकोवपाचो प्रयत्न ऑनलायन व्यवस्थीत आमकां हे मेळनासली, कनेक्टिविटी मेळनासली. पूण तरी आसतना आमी 100% रिजल्ट आमच्या स्कुलाचो 100% रिजल्ट लागलो. आनी आयज ही बरी व्यवस्थीत समाज सेवा चालू आहा तेंची. आनी आयज वायफायचो आमकां जो हे मेळटा, प्रश्न सॉल्व जाता आमच्या भुरग्यांचो, आनी भुरगे आमचे बरे शिकतले.